ना काय ना म्हाका पॉलिटिक्स लायक ना ते आमकां लायक रिकॉर्डिंग करता आमकां लायक आतां हांगा चोरा खातीर तर सत्तावीस जून 2006 2006 आज जुनानूच येयल्या मरे आमी सारखे 15 years आपा 2 दीस आहा 15 years आपा 2 दीस आसा माझे नाव मीना फेर्नांडीस रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज आमी आगापूर येयल्ले आसा मदला वाडा म्हणटा थंय ही पाटी तुम्ही पळोवपाक शकता ही पाटी धुवपाक आमकां 1 वर लागलें हे पाटयेचेर कितें बरयलें तें तुमकां वाचून दाखयता फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स हांगा हे पळया आनी डेटूय दाखयता तुमकां ऑन 27 जून 2006 2 दीस उरल्या 15 वर्सां जावपाक ही पाटी बरी गडगच आहा पूण हांगा म्हाका सुलभ शौचालय टॉयलेट खंयच दिसना आनी ते बीन ऑनरेबल मिनिस्टर PWD रामकृष्ण धवळीकर हेणें ही इनॉग्रेट केल्ली सो हांव ताका विचारपाक सोदता ही पाटी आहा पूण सुलभ शौचालय टॉयलेट खंय आसा काय म्हणून हांगा जाल्यार म्हाका एकूय दिसना आनी सामकी दुर्दैवाची ही दशा जावन गेल्या लोकांची हांगा म्हणल्यार ती बाबडी सगळीं बायलां चेडवां जाणटीं सगळीं ओपन येवन बसता हांगा टॉयलेट करता तें सामकें लज दिसपाचें आनी खरेंच मना वायट दिसता की हांव एक बायलांक भुरग्यांक जाणटे भुरग्यांक बायलांक जावं तरणाट्यांक हांगा ओपन एराचेर बसता टॉयलेट करता म्हणून खूब दुखाची गजाली तर मातशें हेजेर एक कोणें तरी कितें एक्शन घेवची जशें मिनान सांगलें पयलें तुमी हे पार्टी जेन्ना लायता तेन्ना ते व्हडलो इव्हेंट करता व्हडले माटो घालता हे घालता इतकी जाणां पंच येता आनी ते पार्टी लावन वयता सगळे कडेन आनी तितूनचे हें एक बरें एग्जांपल तेणें सामको एक बरे जाग्यार तेणें एक बोर्ड दवरलें की हांगा ओपन डेफिकेशन फ्री जालें म्हणून आमचो स्टेटमेंट येयलो CM बाबा कडल्यान जो प्रमोद सावंत आसा तेजे कडल्यान स्टेटमेंट येयल्लो आनी तेन्ना ओपन डेफिकेशन फ्री जावपाक पयलीं तेणें तेंचे हितून मिनिस्ट्रीन होवूय रामकृष्ण ढवळीकर जो सगळे कडेन दसता जोकर कसो तो सगळ्याक दसता तोवूय आशिल्लो तोवूय खंय तरी तेंचे हितून आशिल्लो काँग्रेसीनूय आशिल्लो हितूनूय आशिल्लो BJPनूय आशिल्लो खंयचीय गव्हर्मेंट जावं तो आपूण येवन दसता आनी हे फावट भायर उडयल्लो आसा कितें तरी आनी तितून तो आतां बोवाळ करता अशें डेव्हलपमेंट आपल्या टायमार अशें जातालें हें जातालें तें जातालें करून आतां कांयच डेव्हलपमेंट जायना अशें दिसता ताका पूण लोकांक अजून याद आसा कशें डेव्हलपमेंट हेजे टायमार जाल्लें तें हेणें रस्त्यार आयज जवळ जवळ आमचे 450 सुमार लोक मरता हेजे कारणीभूत फक्त हो ढवळीकर आसा आनी जेन्ना ओपोजिशनान गेलो तेन्ना उलोवंक लागला की आतां अशें जायना तशें जायना ही पार्टी ताणें लावन दवरलेली हांगा कितकेशे लोकांक ती यूज जाता आशिल्ली तुमकां जर हांगा जर परमिशन ना म्हणून सांगताले ते जावं ऑब्जेक्शन हाडलें म्हणून सांगताले ही ऑब्जेक्शन तुमी पयलीं कित्याक घेयना ही ऑब्जेक्शनां तुमी पयलीं कित्याक घेयना जर लागीं कितें आसलें जावं कोणाचो हें आसा जाल्यार पार्टी लावपाची पयलीं ऑब्जेक्शनां कित्याक घेयना लोकांक पिशान काडपाची हेंच कित्याक जाता काय म्हणून अजून पर्यंत हांगा जर आमी मडकय मतदारसंघात आसा हांगा मडकय मतदारसंघाचो तो व्हडलो सांगता कितें कितें आपल्यान अशें डेव्हलपमेंट केलां हांगा लोकांक आपयता हांव मुद्दम जे कडेन तो वयता आनी लोकांक पिशान काडटा मांद्रे सद्या पिशान काडपाक तयारी केले तेणें मागीर पेडणे पिशान काडपाक गरीब जे जाग्यार लोक आसा जे जाग्यार सामके अशे लोक डिपेंड उरता तांकां ते चड डिपेंडंट दवरता दुसऱ्यांचेर स्वावलंबी करपाकूच दिना लाचार ही लाचारी आमी आयज सोसून जाम जाल्ले आसा लोकां कडेन लोकांक समजोन ती काडून वचना जी आमी मॉडर्न स्लेवरी आसा ती खंय तरी आयज इतके हेजेर जाल्ले आसा आमकां आयज फ्री जाल्ले अशें दिसच ना कितेंय करतलो जाल्यार खंयच्यान तरी फोन येता जावं कितें तरी तांकां ऑफर येता आनी लोकांची ही परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की 300-400 रुपया लागून लोक आयज हांगा बाबडे एक आपले स्वताचे हें म्हणटा हांव तांकां ब्लेमूय करना लोकांक कित्याक आयज ती परिस्थिती ते ओडून आनी हेंच्यांनी मुद्दम हाडलेला सिस्टमॅटिकली हाडलेली आसा ही आमचेर आयज लोकांक मातशे गरीब टपक्यावेले मातशे जर वयर वयतले जाल्यार तो करूंक दिना हांगा कांय हांगा खूब जाणां हांव म्हणटा तो सांगता भायर वचून हांगा खूब जाणां जॉबा लायला आपल्यान हें केलां डेव्हलपमेंट तर तुमी मुद्दम हे हांगा रस्त्या वयले लायटी पळोवपाक शकता कांयच ना रस्ते सारके ना हांगा एकूच पूल बांदलेलो ताका 15 वर्सां लागली ते हे पार्टीक मिनान जाल्ल्यान दोन दिसान ताका 15 वर्सां जाता अश्यो कितक्योश्योच पार्टी आसतल्यो आनी आमी ते एक्सपोज करीत रावतले लोकांक अक्षरशः पिशान काडटा ते सगळे कडेन वचून आनी हेच ते करता सगळे कडेन आयज गोंयभरचे लोकांनी विचार करपाचे सारकें कित्याक तो सांगता आपल्यान अशें जॉब दिला म्हणून आयज तुमकां मडकय मतदारसंघान
डायरेक्टली ओपनली खूब जाण उलोवचे ना, पूण ते फाटल्यानच्यान आमकां कितकेशेच कॉल येता, जावं आमकां जेन्ना वाड्यार आमचे भुरगे आसा ते सांगता प्रत्येकाक तेणें फक्त कॉन्ट्रॅक्टार कामाक दवरलेलो आसा. खूब जाण जे आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्टार कामाक दवरलेलो आसा आनी तांकां सुद्दां बाबड्यांक आतां 40-45 वर्सां तांकां आनी ऑप्शन ना म्हणून ते थंय आसा. जावं तो जॉब दिता जाल्यार तो असो हें करता तांकां की तेंच्या दारार वचून दारां उगडी करप, मागीर थंय भायर रावप, सामकी राजा सो जगतालो तो पयलीं. आनी ही तेंची एक मनस्थिती अशी करून दवरता की आनी ताका बावड्या ऑप्शनूच नासता खंय वचपाक. ही परिस्थिती करून मागीर कोणाक जॉब दिता ताका एक 43-45 वर्सांचेर असो तो जॉब दिवपाक वयता, जेन्ना ऑलरेडी त्याची एज सोंपलेली आसता. आनी थंय ते भुरगे खंय तरी आयज तांकां आनी ऑप्शन ना म्हणून थंय आसा ते. हें लोकांक कळपा जाय. जे जाग्यार तो भायर वयता दुसरे कडेन थंय तांकां कळपा जाय अशें चल्लां म्हणून. कित्याक हे पिशान काडपाची गजाली ह्यो 6 म्हयन्यांनी खूब जातल्यो. आनी हांगच्यान मडकयच्यान, कित्याक तो मडकय आपूण व्हडलो एक हो म्हूण समजता, आपूण एक राजा म्हूण समजता हांगचो मडकयचो. आपूण आपल्यान अशें कितें केलें अशें दाखयता सगळे कडेन की आपूण आनी एक व्हडलो कंट्री म्हणून. हें खंय तरी दाखोवंक जाय आमकां. आनी परत आमी परतूय तें सांगता की जेन्ना अशें कितें जातलें, आमी आयज हांगा हेल्थ सेंटरा कडेन आसा, एकूच हेल्थ सेंटर हांगा कितकी वर्सांचें हेल्थ सेंटर, हांगा सारकी मेडिकल फॅसिलिटी ना, हांगा रोड फॅसिलिटी ना, हांगा सादी ज्यो बसीस आसा त्यो सुद्दां फॅसिलिटी ना, रस्ते आमचे सारके ना, हांगा स्ट्रीट लायट सारके ना, कांयच सारकें ना हांगा. फक्त हेंच्यांनी ज्यो पयलींचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंयच तेंच्यांनी हें करून दवरलेलो आसा सामकें. ह्यो स्ट्रीट लायट आतां जर पळयता दिसाच्यो चालू आसा. पळय हांगा तो विकास तुमकां दाखयता. विकास पळय तुमकां दाखयता. हांगा दिसाच्यो पळय लायटी चालू आसता, रातच्यो त्यो पेटच ना लायटी. आनी ह्यो गजाली असले आमी सगळे कडेन वयतले आनी तुमकां दाखयतले हेंचो विकास कितें आसता. मडकय एक हेल्थ सेंटर आसा, PSC आसा, थंय आमी फाटली दिसांनी जेवण दितना थंय तेंची परिस्थिती पळयल्या कशी आसती, डॉक्टरांची परिस्थिती, लोकांची परिस्थिती, लोकांक कशें हें करचें पडटा तें सगळें दाखयतलें आमी. लोकांक आयज बांबोळे मेडिकल हेजेर इतको प्रेशर येयल्लो आसा कित्याक हेंच्यो ह्यो बारीक गजाली ज्यो आसा त्यो सारक्यो ना म्हणून. ह्यो आयज तेंच्यो ज्यो बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावंक जाय आशिल्लो, बारीक डेव्हलपमेंट जावंक जाय आशिल्लो, हो खंय तरी सारको ना म्हणून आयज प्रेशर येयल्लो आसा. आनी फाटल्या दिसांनी आमी कोविड टायमार पयले लोक बाबडे कशे एक्सपायर्ड जाले ते. हितून सगळ्यांचे ब्लेम हेंचेरूच घालचे पडटले कित्याक हेच रिस्पॉन्सिबल आसा. हे 18-20 वर्सां हे सत्ता भोगता आनी सत्ता भोगतना ते खंयच आमकां दाखयना की हे खंय तरी आपूण एक तुमचो सर्वंट म्हणून खंय तरी दाखयना ते. हे आपूण एक राज्य जाल्ले आसा हांगा आनी राज्य जावन दाखयता. हे खंय तरी बंद जावंक जाय. तेंचो एरोगंट आमी पळयला कितकी जाणां मस्ती करून फाटल्यानच्यान तो खूब जाणांक डायरेक्ट तोपता म्हणटा तसो फाटल्यानच्यान सुरो तोपपी अशे मनीस हे. हेंकां खंय तरी आतांच एक्सपोज करपाक जाय जाल्यार ही आमची मुखाल्ली पिळगी येतली ती आमचेर हांसतली. आयज जशें आमच्या आवय बापायक आमी क्वेश्चन करता तुमी आयज ओगी रावले म्हणून आयज ही परिस्थिती येयल्या, तशी आमची जी फुडली पिळगी येतली कोणाची जावं ती मागीर ती आमचेर हांसतली. आनी आयज त्या भुरग्यांक फाल्यां सकाळीं कितें जावपाक ते रिस्पॉन्सिबल आसतले. आयज हो इतको ग्रीनरी सामको असो गांव आसा, हे सगळे आमचे गांव, हे गांव सुद्दां आयज काबार करपाक हेंच्यांनी घेतलेले आसा हातीन. हे गांवाचे वयले हांवें आयकलां, आमी रोखडेच तेजेर डिटेल्सान वयतले भितर. आमी बायोडायवर्सिटी जेन्ना हें केलें तेन्ना सगळ्याक भोंवल्या. बाकीचे हे गांवच्या लोकांक खुबसो असो मोग आसा आपल्या नेचराचेर, पूण लोकांक आवाज करपाक दिना, आवाज करपाक मेळना आयज. म्हणून आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स फुडें सरलेले आसा. आनी हेच गजाली लागून आयज हे आमचे बहुजन समाजाचे जे भुरगे आसा आमच्या वांगडा हेच पळोवन ते खंय तरी भिता. आनी हे भुरग्यांक हे आमचे बहुजन समाज मुद्दम म्हणटा हेंकां खंय तरी एक फाटल्यान ओडून दवरलेले, खंय तरी हेंकां खंय तरी चेपून दवरलेलो. तो आवाज आयज येता रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्यान म्हणून हे आयज भिता. आनी हेंचेर त्या खातीर आमचे मुवमेंट हो क्रॅक करपा लागून तेंचो खुबशे प्रयत्न चालू आसा. आमचे दोंगर आमी सांबाळटले, आमची न्हंय आमी सांबाळटले, आमचे सकयल्ले ज्यो मानश्यो आशिल्ल्यो, ज्यो आमच्यो खाजनलँड आशिल्ले ते आमी सांबाळटले. आनी हे जे असले डेव्हलपमेंट जे 15 वर्सांचे पाटयोच आयज बरे आमी पळयता तेवूय आमी अशेंच हेजे काडटले. हेजे पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे पयलीं हेजे अगेन्स्ट उलोवपी कोणूच नाशिल्ले म्हणून ही प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कोणूय येतालो हांगा 6 म्हयने पयलीं हांगा प्रचार करतालो आनी आपले हें करतालो, मागीर लोकांक कोणूच पळयनाशिल्ले. ह्यो गजाली खंय तरी बंद जावंक जाय. आनी आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स येयल्ले आसा भितर, भुरगे जाणटे तरणाटे जावं बायलां ही सगळीं आयज एकठांय जाता. हेंकां हेजो इफेक्ट 3 म्हयन्या भितर कळटलो कसो आसता. जो इफेक्ट आसा 3 आमी मडकय एक मिटींग करपा आशिल्ले, दोनी टायमार पॅन्डेमीक जालें तेन्ना तेका हो थरथरता आशिल्लो पळय तेन्ना कळटा आशिल्लें कितें तें.
हेजो विकास सगळो आमचे कडेन आसा आनी फुडलो विकास आतां आमी अशें अशें करून तुमकां दाखयतले आमच्या मिडिया थ्रू GP न्यूज आसा जावं आमकां कोण जे मिडिया थोडे आमकां हेल्प करता तेंच्या माध्यमाच्यान आमी दाखयतले हे सगळें आनी हो आवाज तुमी कितकोय सप्रेस करपाक ट्राय करूं हो आवाज व्हडलो व्हडलो जायतलो ही मूठ घट जायत रावतली. माझे नाव निखिल कवेकर आणि सांगपा म्हटल्यार आतां मिनान जशें सांगलें टॉयलेट एक 15 वर्सां पयलीं हो फावंडेशन स्टोन लायलो हांगा पूण तेजेर कांयच काम जावना. पूण दुसरी एक गजाल आसा जी म्हटल्यार हांगा आतां मोदी आतां म्हणटा कितें स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंडर खूब टॉयलेटी मेळटा पूण हांगा एक जाला जे मायग्रंट येवन हांगा गोंयांत रावल्या जे एक झोपडी बांदून रावल्या किंवा एक फ्लॅट घेवन रावल्या हे तांकांच बेनिफीट मेळटा. कित्याक आमी फाटीं कुणूय ह्या वाठारांत गेल्ले तेन्ना थंय एक आमी पळोवन येयले कितें तेंची ऑलरेडी टॉयलेटी आशिल्ल्यो एका पूण तांकां आनी एडिशनल टॉयलेट भायर बांदून दिल्या जे कितें हांगा तुमी पळोवपाक शकता. हांगा आतां मिनान म्हणल्यार हांगा ओपनली सगळ्यो बायल्यो जावं हांगासरले जाणटे कोण आसा ओपनली वयता तांकां हांगा टॉयलेटीचो हेंच मेळना आनी हे भायले जे कोण येता हेंकां हे रोखडे टॉयलेटी आनी कितें सगळें हांकां हांगा इजिली मेळटा. हांगा तांकां सगळें हें करून दिवपाक कित्याक आयज ही 15 वर्सां जाली आतां हेजेर म्हणटा हे निवळ कशें आनी व्हडले व्हडले उलयता हेज्यो गजाली उलयता आपूण हांगसर हें उदरगत केली हीच उदरगत तुवें 15 वर्सांनी केली ढवळेकार तुका डायरेक्ट विचारतो की तुवें उदरगत केल्या तेजें नांव आहा ढवळेकार सुदीन ढवळेकार हाका विचारता हीच उदरगत तुवें केल्या सगळ्या कडेन तुवें पाटयो लावन दवरल्या आनी मुखाल्ल्यो पाटयो खंयच्यो तुमी करून दवरल्या तेवूय दाखयता आनी तुगे खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा पळय न्ही तांकां तुमी सांबाळून दवरा तेंच्यांनी कसली कामां केल्या आनी कितें केल्या ती सगळी ओपनली आमी लोकां मदीं हाडटले. देव बरें करूं.